1 Pedro 3:10 हे पयल्या त्या दिसा हांव म्हज्या कोदेलींतल्यान पोटपाची. तुज्या जिविताचो तूं मोग कोत्ताय मू आनी बरे दीस पोंग सोदताय बरें वो नांव. आतां हाची मनीस तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक येता. तुजे परिस्थिती तुका आवडना जाल्यारूय हें तुवें करूंक जाय. तुजी जीब दामून दवर, 4 टनांतली भायर सरना जावंक. बरें, आनी हें परत वाचल्यार बरें दिसता. तुका तुज्या जिविताचो आनंद जाय? बरें, हें आसा तुका. तुज्या जिवाचो तो मोग करताय मू, लांबांक सूख संतोश तूं आशेताय मू, खोटेपणी पयस कर. तुजी जीब दामून दवर, फोटकिरेंत उतर, तुज्या तोंडांतलें कांयच भायर सरना जावंक. जिवीत आनी मोनाची शक्ती जिबेर आसा. आनी बायबल सेनापणी म्हणटा की हांव आमची उतरां खातात. हांवें खरेंच काम करूंक शिकचें पडलें म्हजें जिवीत सादें करूंक. कित्याक? घुसपां गोंडोलान उत्पन्न कोत्ता निराशीपण उत्पन्न कोत्ता राग, आनी राग उत्पन्न कोत्ता आनंदाचें लुसकोण. हांव परत म्हणटा, घुसपा गोंडोल उत्पन्न कोत्ता निराशपण. आमचो दोरिन्यो एकूच साद्या उतराचो, ओत एकूच. पावलून म्हटलें, हांव तुजे पासत मागणें कोत्ता आनी म्हाका फिकीर आसा की क्रिस्ता सवें आसलें सादेपण तूं लिस्कोन करशी म्हूण. आपोस्तल पावलून म्हटलां तें आवडटा. तुमचें मोदें म्हाका कांयच आयकोंक नाका. बोगो क्रिस्त आनी ताचें मरण क्रुसाचेर. हांव शिकल्या म्हज्यान म्हजें जिवीत सादें करूं येता. म्हजें काम हांव करीत तर. तूं जाणूय, सगल्याचो जाप म्हाका मेळोंक गरज ना. म्हज्यान फकत सादें जिवीत सारूं येता. हांव नकलो, पूण कोण जाणो तें हांव वखता. आनी जेन्ना ताका जाय हांवें जाणो जावंक तो म्हाका सांगतलो तेन्ना पर्यंत हांव म्हज्या जिवीताचो घुसपा गोंडोल करची ना. म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें? तूं तें सुटावें करपाक ना. तूं तें सुटावें करपाचें ना. तुजें जिवीत सादें जावं दी. लूक 10:41-42 आमी पळयतात एक बरो उदाहरण. आनी पोर्तिपालान सोमयान म्हणलें, मार्था मार्था. कुडीक फ्रेड जावं येतालें कांय नजो. म्हाका अशें एसलें जॉयस. कित्याक वस्तूची मोन दासती तुका. थोड्योच वस्तू पळोव खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडलो आनी कोणूच तिचे लागचो तो घेवचो ना. तुजो तो खरेंच मारताक शिटकायतलो घुसपा गोंडोला विशीं. आनी इतलें दास्तीन आसोंक खात्री करूंक सगलें सारकें आसा म्हूण. आनी जेन्ना तो ताच्या घरा आयलो ताच्यान ताका आनी हेरांक खोशी करूं येतालें. ताणें सगळी बरी भांडावळ केल्या तातूंत. आनी तरी ते सगल्या कामान तें ताका विसरलें. बरें, कितले पावटी म्हाका चिंतून येता आमी सादो आनंद चुकयता जे कित्यान आसा तो. कित्याक सांगो नेजो तितलो आमी घुसपा गोंडोल कोत्तात. आयज जायतोच लोक नाताला पासून आवडना. कित्याक ताचो अर्थ आनी सांडोयला. नाताला फकत तांकां नासलेल्यो देणग्यो आवड नासलेल्या मनशां पासत घेवपाचें जालां. बरें, तूं आनी कितें सादें कित्याक तोजवीत करिना करूंक? तुका तांक आसा तें कर. तुका कांय करूंक तांको ना तें तांकां सांग. वय ती घडयेक शावतली बरें, पूण तांचो प्रश्न तुजो न्हय. हांव तोकोस घेवन वावुरतां चिंतपाचें सोडून दिवंक की हांव म्हूण जबाबदारी सगल्यांक खुशाल दवरूंक. हांवें म्हटलां हांव खूब तोकोस घेतां. आतां पर्यंत म्हज्या जिवितान कित्याक हांव एक वांटोवपी जावंक सोदतां. हांव तोकोस घेवन वावुरतां की एकमत मनांतली काडून उडोवंक की हांवें सगल्यांक खुशाल दवरूंक जाय म्हूण. आमी देवा सांगाताक आमच्या जिवीचो फुडो करूंक जाय. आमेन. आनी जर हांव उक्तेपणी तुजेशी हें म्हटल्यार हें आमकां एक बरो वरस न्हय. हांव तुजो मोग कोत्तां. हांव तुमच्या वांगडा नातालां मानूंक जाय, पूण फकत आमकां दिसना. आमच्यान तांको येता म्हूण जायत्यो देणग्यो घेवंक ह्या वर्सा तुजा न्हय. ती चावत तर तसल्या इश्टाची तुका गरज ना. आमेन. वो कितेंय करूंक तोच बीत करी. जिवीत सादें करूंक शीक.
घुसपा गोंडोल सगल्याचो आनंद शिवून काडटा, सारकें न्हय? सारकें न्हय? तुज्या कांय जाणांच्या घरांनी कितल्यो वस्तू आसात, तुमच्या गरज पडटली म्हूण ह्यो वस्तू दवरता आनी आकांताक त्यो वस्तू तुका मेलो नात. तुका खबर पासून ना त्यो खंय आसात त्यो. चलात म्हजें सत. म्हज्या जावान एक बॉक्स वस्तू आमचेर हाडलेल्यो. त्यो आसल्यो आमच्यो वस्तू ज्यो ताणें सुगूर करून बेसमेंटात दवरलेल्यो. आनी आमी कांय खेरीत कागदां सोडटालीं, तूं जाणय, कांय म्हत्वाच्यो वस्तू जशी म्हजी बर्थ सर्टिफिकेट, तूं जाणय, थोड्यो वस्तू. म्हणटोच ताणें तें बॉक्स आमगेर हाडलें. तातूंत सगळ्यो वस्तू आसल्यो आनी म्हाका तें ल्हान बॉक्स तातूंत मेवलें. आनी ह्या बॉक्सान वस्तू आसल्यो देवाच्यो तो आमीन आसलो तेन्नाचो, कितल्याच वर्सांच्यो. ह्या बॉक्सान म्हाका एक रिसीट मेवलो. सो तो आपली कापडां लॉन्ड्रीन वतालो धुंवपाक. आतां तुजो न्हय, देवाक आवडटा वस्तू दवरूंक. हांवें म्हणटलें तुवें बॉक्स हाडल्यार बरें, हांव सगलें भायर काडटां. सगलो कचरो घरांतलो भायर काड. सगलो कचरो घरांतलो भायर काड. जितल्यो अदीक वस्तू तूं भितर हाडटाय तितल्यो तुवें साफ करच्यो पडटात. थंय भितर इतल्यो वस्तू आसात कसल्यो कितें त्यो दिसना. केन्ना हांव एका बॉक्सान पळयता आनी फकत तूं जाणय अश्योच वस्तू दिता, कित्याक तूं जाणय लोक तुका वस्तू दिता आनी तूं जाणय थंय खंय दवरूंक जाय. घडयेक ती येवन पळयल्यार तुका नाका तांणी विचारलोस ती वस्त खंय आसा पळय ती. पूण तुमी कितलीं जाणां जाणून, म्हणजे जर तूं तुज्या घरान वेशी, तूं जाणय म्हज्या ऑफिसान पासून हांव सापसेप दवरतां, नितोळ मनीस, पूण म्हज्या ऑफिसान कित्याक थंय हांव अभ्यास करतालीं. बरें, गेल्या सुमारान पळय हांव ह्या कॉन्फरन्साक अभ्यास करतालीं आनी मागीर म्हाका ही वस्ताची रास जी इंडियाक पासत आसली. उपरांत आनी एक वस्त हांव संग्राराक राती रुयसायाना उलोवंक आसता तेन्ना. उपरांत म्हाका आनीक एक फुडारी वस्त आसा जाचेर हांव वावुरतां आनी मागीर हांव सुरू करतां म्हज्या फुडल्या पुस्तक वाचूंक. म्हणटोच तूं जाणय हांवें ह्यो सगल्यो जशें ताका हात लायनाका. पूण आयरान पर्यान म्हाका त्यो राशी येतात ज्यो म्हज्यान एक वर घेतात म्हणून येता. हांगा कसलें पूण मांडप आसूंक जाय, कित्याक थंय भितर येतो सगळींच घुस्पता. आनी जर तुज्या स्वताचें घर तुका घुस्पायता, हावस किपर मेलोंक मागणें करपाचें बंद कर आनी घर साफ कर. सोंपें कर, सोंपें कर, सोंपें कर. आतां तूं जाणा दुखीच खबर, जेन्ना हांव सोंपेंपण शिकोवंक लागली म्हाका ताचे विशीं कांयच पुस्तक मेळोंक ना. आमी एक घुस्पलेल्या समाजान रावता. गेल्या सुमारान हांव एक वखदाच्या स्टोरान आसली, एक बरो व्हडलो स्टोर. हांव भितर गेली कितें हाडूंक, पूण हांवें मस्कारा पळयलें आनी दुसऱ्या वस्तुरे भाशेन म्हाका तो जाय आसलो. हांवें एक व्हडलें लांब लिस्ट पळयलें. एक व्हडलें लांब लिस्ट. म्हणजे तूं जाणय तुजे लागीं 12-15 वेगवेगळ्यो कंपनी आसात आनी मागीर हांवें चिंतलें बरें हांव ह्या कंपनीचें घेतलें मागीर. आनी ताच्या मस्काऱ्यान पासून 40 वस्तू आसात दुसऱ्यो मस्काराच्यो. वॉटरप्रूफ आसा, वॉटरप्रूफ न्हय तें आसा, गोड एलर्जी दिता तसल्यो, एलर्जी दिना, खूब आसकोट्यो, ल्हान आसकोट्यो, दाट आसकोट्यो. ना तर ही व्हडली वोर जातून भितर सगळें आसा. तुका केन्ना तरी अशें दिसलां तूं तुजी पसंती दाखयते म्हणल्यार तुका केस भायर वडोवशें दिसता? आमचो एक इश्ट इंडियेचो जो जावन आसा एक मिनिशनरी आनी थंय 30 वर्सां जियेला. तामकें आमकां एक खाणी सांगली. जेन्ना तो ताची बायल परत अमेरिकाक आयलें, हांवें म्हटलें तूं परत अमेरिक कशें दिसता? ताणें म्हटलें चड बरें. ताणें म्हटलें हांव चड पाटी परत येना कित्याक हांव तितली तांक ना. हांवें म्हटलें म्हणजे कितें? ताणें म्हटलें पसंती करूंक जायतें आसा, जायतें. तो म्हणटा म्हाका अमकीच सिलियर आवडटा, कॅप एंड क्रंच वो तसली की तुका आफ्रिकाक मेलो ना, थंय वीट बिक्स आसा आनी वीट बिक्स फ्लेक्स आसात. तेंच तें घुसपाक गोंडोल ना. तुका सिलियर जाय तर तुका वीट बिक्स मेवता. सोंपें. तर ती हांगा अमेरिकाक आयली, एक मोटर भाड्याक घेतली, बायल एक ग्रोसरी स्टोरान धाडली, वच आनी म्हजें कॅप एंड क्रंच घेवन ये. सुमार 40 मिनीट जाले ते गेल्यार. शेकी ती भायर आयली, सिरियल ना. तो म्हणटा सिरियल खंय आसा? तिणें म्हटलें म्हज्यान तें करीन येजो.
ती खोरींच चड उसांबोल जाली. ती म्हणटा म्हज्यान तें कोरिनेजो. म्हणलें कितें? तिणें म्हणलें म्हज्यान तें कोरिनेजो. तिणें म्हणलें थंयसर जिन्सावार आसात. ती म्हणटा हांवें 40 वेगवेगळ्यो सिरियल मेजल्यो आनी म्हाका कॅप एंड क्रंच पासून मेळोंक ना. चलत भायर एक पद्दत चलिल्ली आसा आनी तातूंत भाग घेना जावंक आमी निश्चय करूंक जाय वो आमकां ती फसयतली. आमचो आनंद जो आसा तो चावन उडयतली. आनी जर तुका तुजें जिवीत सादें करूंक जाय तुवें तें मुद्दम करूंक जाय. चल आतां फकत तुमचे लागीं भासाभास कोत्ता. सर हांव तुमकां म्हणत कोणाक खोशी आसा फकत बसोंक आनी म्हजे लागीं आपलो आनी कसो वाडोवंक जाय ते विशीं उलोवंक. कुडीक तुमकां जायत्या जाणांक हें करूंक आवडटलें. बरें आयज आमी हेंच कोत्ता. हांव तुमकां दाखयता रस्ते तुमचो आनंद वाडोवंक. चोत्राय दवर तूं कितें चिंताय तें. तुजी मनाची अवस्था पळय. तुजे हेतू सारके दवर. तुजें अंतस्करण साप दवर. दुसऱ्यांनी तुका खोशी करूंक जियेनाका तांकां तूं खोशी कर. तूं ती वोस कर आनी तुज्यान परत येवन म्हणूं येता तातूंत म्हजें जिवीत मुदार जालां. सो जें सगळें तुज्यान उगडास दवरूंक जायना तर जाल्यार फकत ही वोस घे. उगडास दवर हांवें तुमकां सांगलां आनी कित्याचो उगडास दवरिना जाल्यार हांव 2 दिसा उठ्ठेलें आनी म्हजें जिवीत दुसऱ्यांक बरें जिवीत दिवंक वावुरतलीं. बरें म्हजें कितें 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 म्हजें कितें. म्हणजे हांवें तें रोबोटा परी रशियान चायनान करचें पडलें. म्हणजे हांवें वेता थंय जाल्यार रोबोट कसो कर रोबोट कसो कर. तुवें पळोवंक जाय इंडियेक हांव भाशांतर करपी आसा तो म्हज्या पाटापाट वेतालो. हें खरेंच गमतीचें. पळय हें आमच्या मनांत पयलें येता जेन्ना आमी चिंतात जियोंक बरी जावपाक. म्हजें कितें म्हजें कितें. देव तुजी काळजी घेतलो. तूं तुजी स्वताची काळजी घेताय त्या परस बरी. हांवें म्हटलां देव तुजी काळजी घेतलो. पूण तुवें कितें पण दिवंक जाय तें परत मेळपाक. कुठेक तुका तुजें जिवीत आवडना कित्याक तुवें तें परत केदींच दिवंक ना. तुजें जिवीत भेटोय आनी मागीर पळय तुका आवडना तर जें देव तुका परत दिता. आनी निमानी वोस जी हांव म्हणटा एक ग्रंथ आसा 1 पेद्रू चॅप्टर 5 वर्स 8. हातून तो चड म्हत्वाचो ग्रंथ. थंय म्हणटा चतुर रावात जागृत रावात. देवांचो तुजो दुस्मान आरोध घातलेलो शिंवा सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हूण पोलन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. सादें उतराण्याचो अर्थ कितें. जर तूं चतूर ना तर तूं देंवचाराक दार उकडटा. तूं चतूर ना म्हणजे कितें हाची सजमनी मेळोंक कठीण न्हय. तूं एक वस्त चड करताय दुसरे वस्ती परस. तूं सगळें तुजें दुडू मोडटाय वा सगळें सुगूर कोत्ताय. दोनूय तुका खोशी करचो ना. गरज तुवें थोडें सुगूर करूंक थोडें मोडूंक थोडें दान दिवंक. तूं तितलो न्हिदना वो तूं दुसूय भर न्हिदता. तूं फावो तितलें जेवना वो तूं चड जेवता. चलात तूं चड काम करता वो तूं कांय काम करिना. आमची कूड चडूच तेमूक. पूण जेन्ना तूं उर्बेन भरलेलें जिवीत जियेता तूं एक थीर मनीस. बायबल म्हणटा सगल्यो वस्तू फावो तितल्योच कर. बरें हांव अपेक्षा दवरता की ह्या सुमाराची शिकोवन तुमकां आवडली म्हूण. आतां आमी थोडो वेळ घेतात तुमच्या थोड्या प्रश्नांक जबाब दिवंक जे तुमी धाडल्यात आनी जिंचेर हांगा आसा तें करूंक म्हाका आदार दिवंक. वय आमकां खरेंच जाय लोकांन आपल्या जिविताचो आनंद घेवंक. आनी हांव जाणो कांय लोकांक हे सगळे प्रश्न आसात. बरें म्हज्यान कशें जर हें आनी हें जाल्यार तर कसल्यो वस्तू आसात ज्यो लोकांक जाय हांवें फुडो केल्ल्यो. बरें तूं जाणो हे थोडे म्हत्वाचे प्रश्न आनी म्हाका दिसता ते लोकांक आदार दितात म्हूण थोड्या खेरीत परिस्थितींचो जबाब दिवंक. आनी जायत्या लोकांक तसल्योच प्रश्न आसात देखून तेचेरूय आदार दिवपी. पूण पॅट्रीक म्हणटा हाय हांव एक तरणाटो. म्हज्या सभावाक लागून पाटी सोदता. मुमराच्यो पिडा आसा म्हूण ती चड न्हय पूण म्हजो आत्मविस्वास देंवता आनी म्हज्यान लोकांक तोंड पासून दाखयनासो देखून जेरूय म्हज्या सामाजीक जिविताक धोको बसलेलो आसा. म्हज्यान कशें म्हज्या जिविताचो आनंद घेवंक जाता असलो प्रश्न म्हाका आसल्यार बरें जेरूय ताचे सामाजीक जिविताक धोको बसला ते परी तो वागता देखून न्हय लोकांक ताचे विशीं कितें दिसता ताका लागून अजाप दिसता. आमचें चिंतप कशें खरें दिसता जेन्ना तें खरेंच न्हय.
आनी एकूच बायबलींतलो जबाब म्हज्यान पॅट्रिकाक दिवं येता तो शिकोवंक ताचें मोल क्रिस्ता वरवीं आनी जाणो जावंक तो कसो दिसता तातूंत ताचें मोल ना म्हूण. आतां म्हाका थावें जाल्यार हें एका तरणाट्याक बरीच कोटीन जातली. चेरूल आनी कोणाकूय कोटीन जावपाचें तरणाटो जावन तो पूण हांव जाणो तरणाटो जाल्यार आमचो विस्वास तिके दिल तो जायत वेता. कितेंय जावं जायत्यो वस्तू आसता जाची आमकां खात्री ना आनी म्हाका पॅट्रिकाक उमेद दिवंक जाय ताणें आनिकूय वेल देवा थंय सारूंक जाणो जावं की देव ताचो खरो मोग कोत्ता म्हूण. तूं जाणा पॅट्रीक जर तूं ह्या वेळार पळयताय हांव तुका उत्तेजन दिता की जाणो जावं की देव तुजो खरोच मोग कोत्ता. आनी कोणाकूय जावं पॅट्रिकाचो प्रश्न आसलो जाल्यार काती विशीं प्रश्न दुसरो प्रश्न आसत जो तुका आवडना आनी तुका लॉस दिसता आनी असुरक्षीत कोत्ता. पूण म्हाका दिसता तुवें फकत जिवीत व्हडल्यान जिवंक जाय आनी गरज तुवें बांदपासांतलें सुटोन तुवें म्हणूंक जाय म्हज्या तोंडार मुमोर आसा ताका म्हजें जिवीत विबाडूंक दिवचो ना. वो थोडीं मुमारां म्हज्या तोंडार वो तूं जाणोय कित्याक म्हजें जांगला म्हाका जाय तशी दिसना म्हूण वो परिस्थिती कितें जावं जेजू मेलो तुका जिविताचो आनंद दिवंक जिविताचो. आनी हांव तुका सांगता जितलो अदीक तुज्या जिविताचो तूं आनंद घेता आनी जितलो अदीक दुसऱ्या लोकां सवे तूं आनंदीत आसता तांकां कळचें पासून ना तूं कितें तुजें सवें वायट आसा तें चिंताय पळय त्या बाबतीन आनी तूं समजलें ताचें पुरें लक्ष आसा म्हूण. आनी इतलेंच न्हय पॅट्रीक जर तूं मुमराचेर तूं विसर घालशी तर घडयेक तुजो प्रश्न स्वभावाचो कुडीचो बदलोत जितली शांती तुका आसता तितली सारकी शक्ती तुज्या कुडीन व्हांवतली आनी तितलें ती मुमरां उणी जातली. तर आमी फकत मागणें करता देवान तुका पेकोवंक आनी दिवंक तुका जाय तें मेकलेपण. असले जबाब आमी ल्हान आसतना आमकां मेळोंक जाय आसले खरें न्हय. म्हणजे आमी जायतें शिकोवंक पावता. हे लिंडा ऑर्लांडोंतल्यान आनी लिंडाचे तर्फेन ते म्हणटा हांव जाणो देव आमकां केन्नाय रावोंक लायता आनी केन्नाय आमच्या बऱ्याक. पूण जेन्ना तूं उदास आनी दुखी आनी वायट वेल तुजो आसता तर तो आमकां आजुनूय रावोंक कित्याक लायताय. म्हज्यान कसो जिविताचो आनंद घेवंक जाता कसलेंच उत्तेजन नासतना. बरें हांव खरेंच वत मानता आमकां कितें जाय ताची पर्वा नासतना आमी खुशाल जावंक जाय कित्याक तुजो आनंद खरेंच क्रिस्ता सवें आसा आनी ताका वळखून आनी ताणें आमकां अपेक्षा दिल्या ताचेर. देवाक नाका तुजो आनंद तुका कितें जाय ताका चिटकून उरोवंक वो तुज्या जिवितान कसलोय सयोग. आनी हांव खरेंच चिंता हे कारण आमी कित्याक रावोंक जाय कित्याक हे वस्तूची आमकां गरज आमकां कशी दवरूंक आनी ती वस्त आमकां कशी करूंक आनी कांय दुसरी वस्त आमकां खोशी करूंक आनी देवाक नाका आमचो आनंद आमकां त्या वस्तू वर्शी मेळलेलो. ताका जाय पयले सुवातेर आमी ताचे विशीं मूल घेवंक ताचे सवें आनंदीत जावंक खरेंच ताचो आनी ताच्या आसपाचो आनंद घेवंक आनी आनंदीत जावंक आमकां अपेक्षा आसा म्हूण सासणाच्या सोडवणीची. आनी मागीर जर हें सारकें देव आमकां जाय तें दितलो पूण आमी त्या मुद्द्यार येवंक जाय की जर आमकां जाय तें मेळना तर आमी देवाचेर विस्वास दवरता म्हणून बरें तर तें म्हजे पासत बरें नासलें. कित्याक एक पावटी तर तुका खरेंच देवाचो मोग गमतच तुका कळटलें की तूं सारकी वच जाल्यार देव तुका तो दितलो सारक्या वेळार. अजाप दिसता कितें जाता जेन्ना आमी विस्वास देवतात आमी परत एक पावटी तें आमकां फकत मेळोंक जाता देवा थंय अनुभव आसल्यार खरेंच खोलायक थान देवाच्या मोगान पडल्यार. कितले जाण देवाची सेवा करतात चिंतून देवा कडच्यान तांकां कितें मेळटलें तें आनी आमी चोत्राय दवरूंक जाय त्या विशीं कित्याक बायबल म्हणटा देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तांचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तुमकां दितलो. कितले फावटी आमच्या जिवितान आमी चिंतलां आमकां कितें जाय म्हूण आनी उपरांत ती मेलो जातोच मेलो ना जातोच आनी शेकी देदोशी जाल्यार आमी परत देवाक खरेंच कितें जाय तें आमी म्हणटात ओ देवा आर्गा तुका तुवें तें म्हाका दिवंक ना म्हूण म्हाका तें नाका आसलें. पूण व्हडली वस्त ती आमकां थावें जावंक की देवाक आमच्यान वेगळी कर म्हणून नजो आनी म्हणून येता देवा हांव तुजो मोग करता तुजेर विस्वास दवरता आनी म्हाका जाय तुवें आसा हांव दादोशी आसा. आनी मागीर एक ल्हान बुद्धी म्हाका दिसता एक वस्त जी तुका संवसारान खुशाल करता ती तूं तुजेंच चिंतपाचें सोडून दुसऱ्या लोकांक पावता तें. तर ओलांडोथान म्हज्या इश्टाक म्हजी बुद्धी बंद करूंक चिंतूंक ताका कितें जाय तें आनी ताका कितें गरज आनी तें आनी कितली दुखी ती वस्त ताका ना म्हूण आनी फकत म्हणून देवा हांव तें सगळें तुजें स्वाधीन करता. जर ती बरी तूं म्हाका ती दितलो जर ती न्हय तर तूं म्हाका नाका तितल्या म्हणसर म्हाका जाय तुवें म्हाका दाखोवंक कोण पूण म्हाका जाय जाका आदर दिवं येता म्हाका आशिर्वाद जावं येता आनी म्हज्यान इतली खात्री दिवं येता जर तें आपल्याक आनी कोणाचें जिवीत सुदारूंक घाल्यार जाल्यार ताचें जिवीत सुदरतलें. चेरूल तूं न्हय रावप म्हणजे एका आयदनाक खतखतो येसर रावप तूं तें पयत रावल्यार वरां जालीं दिसता. जर तूं तुजें वेलें मन काडल्यार आनी कोणाक आदर दिवन सुरू केल्यार आयदनाक तुका गमचे आदी खतखतो येतलो वेल वेगवेगळे तरेन एकदम तर ते रावपाक आदार दिता.
हे शेरीन धाडला आनी ते म्हणटा म्हजो प्रश्न हो म्हाका परत कशी मेवतली ती खुशालकाय जी हांव पयलींच परत जल्मान आयली तसली आसली. म्हाका इतलो आनंद आनी शांती आसला अशे दिसा आनंदान त्रास सोंसता म्हूण पूण थोड्यान थोडें करून तो आनंद व्हांवतो गेलो तर परत म्हज्यान त्या जाग्यार कशें पावूं येता. बरें म्हाका उगडास आसा एक पावटी जेन्ना हांवें मागणें केलें आनी हांवें म्हटलें देवा तूं जाणूय म्हाका जाय तुवें म्हजे पासत कितें कांय वस्तू केल्ल्यो. तूं जाणय हांव इतली उमेदीन आसां आनी तूं जाणय म्हाका अशें दिसो की सगळ्यो वेळ तुजो आवाज आयकता म्हूण आनी आतां म्हाका तशें दिसना आतां. आनी म्हाका उगडास आसा देवान म्हज्या काळजान कितें घातलें तें ताणें म्हटलें जॉयस हांव आजुनूय तेंच कोत्ता पूण आतां तें तुका अजाप दिसना. वाव खरेपणी म्हाका संवय जाल्ली म्हाका गमतालें केन्ना देवाक जाय पळय तें हांवें कितें केल्लें वो नाका आसलें तें देखून हांवें आनीक पळोवंक ना देव म्हजे कडेन उलयता म्हूण. पूण सुरवातेक म्हजी चाल ताच्या सांगाताक आसतना म्हणजे ते परी वस्तू घडटच म्हाका उगडास आसा देवा सशें वचोन म्हणूंक तूं सोत मानचो ना देवान म्हाका दाखयलें तें हांवें ताका हें मागलें ताणें हें दाखयलें आनी हांव अजापली. आनी देखून म्हजो एक निरोप आसा जाका हांव म्हणटा अजापांनी जियोंक अजापांनी रावंक म्हणटच म्हाका दिसता जर तें परत त्या वस्तू विशीं वचत तर ज्यो एका वेळार ताका उमेदीन दवरताल्यो ती वस्तू आजुनूय ताच्या जिवितान घडटा पूण ताका ताची संवय जाला आनी तशें करप बरी वस्त न्हय. वय तर आमची सरीकत देवा थंय आमी परत उत्पन्न करूंक आनी त्यो वस्तू दुसरे वाटेन परत सोडूंक दिवंक. आयज सकाळीं हांवें मागला देवा म्हाका आदार दी पळोवंक दर एक ल्हान वस्त म्हज्या जिवितान कोत्ता ती कित्याक हांव चिंता तूं जाणय देव थंय आसा आनी म्हाका खबर ना देव वावरता आनी आमी नकलो देव दार उगडटा आनी आमी ताका शाबासकी दिना देखून म्हाका दिसता गरज आमी आनीक मन दवरूंक आनी अजाप रावूंक अजाप जावंक तें बरें. पॅट्रिनाक गमोंक जाय अशें दिसता म्हाका जिविताचो आनंद मेवना कित्याक हांव ह्या संवसारांत सोबना. हांव पळयता दुसरो लोक हांसतात आनी नाचतात आनी केन्नाय हांवूय कोत्ता पूण भितर हांव एकसुरें आसा म्हाका जायत्यो दुखी आसात आनी म्हाका दिसता तें ताचें मुखेल उतर आनी हांव ताचें जैत व्हरोंक कोत्ता पूण जिवीत येवजणे प्रमाणे चलोंक हांव कितें करचें. बरें दूख भोगतात चडशा लोकांचें जिवीत येवजणे प्रमाणे चलचें ना पूण तें सारके वाटेन वता आनी घडयेक ताचे थंय बऱ्यो वस्तू घडोंक ना घडयेक ताचे थंय वायट वस्तू जाल्यात पूण दोनयाचो आनंद तुजी शक्ती आनी खरेंच जायते पावटी जेन्ना सैतान आमच्या जिवितान कितें वायट करता तो आमचे कडल्यान एक वस्त करूंक तोच बीत करिना वो एक सोयरीकत विबाडूंक सोदिना तो आमच्या आनंदा फाटल्यान आसा ताका आमचो आनंद काडूंक जाय. आनी तूं जाणय ताणें एक निर्णय घेवंक जाय आनी हें म्हणोंक निश्ठूर कांयन पूण कोणाकूय ताका भोगता तशें भोगों येता पूण ताणें एक थारावो घेवंक जाय की हांव जें लुस्कोन जाल्यां ताचे विशीं चिंतपाचें बंद करूंक आनी हांव पळयतलें म्हजें थंय कितें उरलां तें आनी हांव तें देवाक भेटयता आनी देवाच्या आदारान हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतलें. आनी परत हांवें तोच जबाब दिवंक जाय जो हांवें फाटल्या प्रश्नांक दिलो तुवें तुजेंच चिंतपाचें सोडूंक जाय. म्हणजे म्हज्यान बसोन चिंतूं येता म्हज्या जिविताचो कशी वायट सुरवात जाली की म्हजो लिंग अपमान जालो आनी कितलें वायट आसलें आनी सगलो लोक जाणी म्हाका मालत्रातार केलें आनी हें सगळें सत पूण म्हजी सुरवात बरी जावंक ना पूण हांवें निश्चय केला शेवट बरो जावपाक आनी तें जावचें ना हांवें निर्णय केल्या बगर की हांव तें कोत्तेली म्हूण. आनी आमी पळोवंक जाय वस्तू जाका आमी आर्गां दितात तारकार करूंक एकदम सोंपें चड सोंपें सरभोंवती पळोवन आनी चिंतूंक वय म्हजें इतलें वायट कोणाक घडोंक ना पूण पेट धरून पोरयान एका सुवातेर म्हटलां जें तूं भोगता तसलेच त्रास तुमचीच भाव भयणी भोगतात आनी म्हाका दिसता तें थंय आसा आमकां उमेद दिवंक पोलेस स्वताचें चिंतपाचें बंद कर आनी म्हणून नाका दुसऱ्याकीन हांवें चड वायट भोगलां तूं जाणय ताच्यान हांसो येता ताच्यान खुशाल जावं येता मजान जायन येचो पूण तुका खबर ना ती कितें सोंसतात पळय तें आनी घडयेक ती पळय कितें सोंसतात ताचे मदें ती हांसतात आनी खुशाल आसतात आमच्यान चिंती नाजो सगळीं हांसतात तांकां कारण आसोंक जाय एक सारकें जिवीत म्हणटच हांव चिंता तें फकत तुकाच तुज्या मनांत काडूंक आनी विसरोंक तुजें लुस्कोन आनी म्हणून हांव मुखार वेतलीं आनी एक भाग मुखार वचपाचो एक निश्चय करूंक की हांव फकत हांगा ना व्हरोंक पूण हांव हांगा आसा दुसऱ्या लोकांकूय आदार दिवंक आनी देवाक आपल्याक जाय ते परी उजार करूंक.
होय आणि देवान आमकां दिला पूर्णतायेन गरज ते बॉक्सांनी देखून ते दूख आमच्या भितर आसूंक फावना. आमकां आनीक एक प्रश्न वेल आसा? होय मेवतलो असो दिसता. बरें हो प्रश्न दारिस्थान आयला आनी तो म्हणटा हांव जिविताच्या नाकारणेच्या परिस्थितीन इतलो घुसपला की म्हज्या जिविताच्या कसल्याच भागान आनंद घेवन येजो. म्हाका जाय बदलूंक म्हजें चिंतप आनी म्हजी भावना. पूण हांव नकलो कसो म्हाकाय परत देवा थंय एकवट करतलो तो. तुजे थंय दिसपट्टे उपाय आसात जे म्हज्यान घेवन येतात परत ताचे सवय वचोंक? बरें पयले सुवातेर गरज तुवें ताचेशी वचोंक, ताचे लागीं सोत उलोवंक, तूं खंय आसा तो, तूं थंय कसो पावलो तो, तुज्या कर्तुबांची तुवें जबाबदारी घेवंक जाय ती जी वायट आसली 5 ताप कर आनी 5 ताप करतोस. सगळ्या पोरण्या वस्तूंक पाठ कर. आसचो नव्या जिविताक फुडो करूंक जाय. बायबल म्हणटा कोणी क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना पोरणे ते गेले आतां सगळें नवें आसा. तर एक मनीस जो आतां पळयता तुमी जाणत जर तुमी केदींच क्रिस्ताक घेवंक ना वा तुमी तोचबीत केल्या जाल्यार देवाची सेवा करूंक आनी निराशी जावन तुजी वाट चुकली अशें तुका दिसता तुवें फकत इतलेंच करूंक जाय. देवा सांगाताक एक उक्तें उलोवप कर जाय म्हूण 30 सेकंड परत सारके वाटेर तुज्यान पावं येता आनी तुवें तें मन बदलीत रावोंक जाय. तुसांनी शिकोवंक कशें सारकें चिंतूंक जाय तें रातयेन जायना. तें दिसपटी देवा वांगडा काम करप आनी देवाचें उतर शिकोवंक तुजी भावना ताचे सवें तोलूंक देवाच्या उतराची सारकी सोजमणी मेळोंक तुवें तुज्या मनान आनी तुज्या तोंडान शिकोवंक जाय. देवा थंय कबलात करूंक आनी हे परी म्हणोंक हांव सोत मानता देवान म्हज्या जिविताक ही बरी येवजण दवरल्या आनी आयज कितें पूण म्हाका बरें जावपाचें आसा. आयज ती दिसपट्टी पावलां. देवा थंय वेल सारूंक 5 ताप करूंक बायबल वाचूंक बरें पुस्तक वाचूंक जे तुका उमेद दितले म्हजो टीव्ही प्रोग्राम पळोवंक हांव सोत मानता तुका उत्तेजन मेवतलें आनी हेरांकूय जी तुका उमेद दितात. तुजें वेलें मन काड आनी कोणाकूय पाव आनी देंवचाराक तुका फटोवंक दिवं नाका. तुवें सजमोंक तुका चड वेल जालो म्हूण तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक. आमेन आमेन. थँक्यू. बरें आमी जिविताचो आनंद घेतली. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.